कार्तिकी पौर्णिमे दिसा दीपोत्सव साजरा करता त्या दीपोत्सवात भाग घेवपाक आयिल्लो आनी हांव सलग 4 वर्सां ह्या कार्यक्रमाक हांगासर हजेरी लायता. म्हाका सांगपाचें आसा की सगळे भाविकांक तशेंच सत्तरीच्या खुबश्या लोकांनी ह्या देवाची जी अद्भुत देवीक जी आसा ती खूब लोकांक अजून पर्यंत खबर ना. ताका लागून अशें हे उत्सव एक प्रकारचो उत्सव हांगासर घडटा आनी ह्या उत्सव खूब वेगळ्यासारको उत्सव हांगासर भेटता. सो म्हाका दिसता की खूब लोकांनी ह्या त्यांची मनोकामना जशे आसता ते मनोकामना खुबशे जाण हांगासर सांगपाक येता आनी खुबशे जाण ते पूर्ण जाता आनी ताका लागून जशे पूर्ण जाल्या उपरांत हांगासर सगळे लोक जे आसा हांगा दिवे लावपाक येता. सो अशें हे देवाचे हे हांगासर आसा आनी हांव मागता की पुढच्या वर्सा तशेंच तुमकां केन्नाय हांगासर येवन दिसता जाल्यार तुमी येवन हांगासर ह्या देवाचे आशिर्वाद घेवचे आनी हो जो सण आसा ह्या सणान भागीदारी आपली लावची अशें म्हाका दिसता. धन्यवाद. आज आम्ही वांते हांगा गांवांत आसा आणि आज त्रिपुरारी पौर्णिमा ह्या परिसरात वांतेच्या परिसरात ह्या गणपतीचे स्थान आसा त्या परिसरात साजरी वता. बरीचशी वर्सां पूर्वींचो हो इतिहास वांत्या परिसराचो आसा आणि हे त्रिपुरी सर्व गांवांतले लोक सगळ्या गांवांतले ह्या परिसरातले लोक हांगा भावीक उत्सुकतेन हांगासर देवाक पांया पडपाक येता आनी ह्या तरेन हो उत्सव त्रिपुरारी पौर्णिमा आजच्या दिसा ह्या परिसरात जाता तेन्ना एक वेगळे तरेचें वातावरण वांतेच्या परिसरात घडत आसा. वर्षानुवर्सो कितलीच सावयकर बंधूंचे कुटुंबीय हे आणि त्यांच्या कुटुंबियातर्फे सबंद उत्सव हांगा घडयतात. ह्या पंचायत क्षेत्रांत निरोणा पंचायत क्षेत्रांत वांतेचो गांव सबंद सावयकर बंधूंचे कुटुंब आसा आणि त्या परिसरात हो त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव हांगा मोठ्या दिमाखान साजरो जाता.